हांव जयेश शेटगांवकर आनी हांव सड्यार रावतां. बेजिकली न्ही आय टेक यू 10 years बॅक जेन्ना MPT म्हणटा ते MPT ऑफिस म्हळ्यार MPTन लोक जॉबा खातीर हिंगा वावरताले. लायक ऑलमोस्ट न्ही 10 वर्सां पयलीं किंवा 11 वर्सां पयलीं जेन्ना लोक न्ही आमच्या सारके जेन्ना ग्रॅज्युएट जाताले किंवा 10वी जाल्या उपरांत किंवा 12वी जाल्या उपरांत MPTन जॉबा खातीर आशेताले. पूण प्रॉब्लम कसो जालो MPTचो आनी बेजिकली जो एंटायर प्रोसेस ह्या 10 वर्सां काळखतीन कशी MPT सोंपली आनी कशें फुडें गोंय सोंपतलें हेची एक तुमकां आयडिया दिता हांव. सो MPT जेन्ना चलताली तेन्ना सडनली IAS ऑफिसर्स गोंयान येवपाक लागले. लायक मॅक्झिमम IAS ऑफिसर्स जे IAS ऑफिसर्स जे गोंयान येता पळय ते प्री प्लॅन्ड IAS ऑफिसर्स आसता. बेजिकली प्री प्लॅन्ड म्हटल्यार कशें एक खंयचे तरी ग्रूप आसता अदानी JSW वो आपलो कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टांतलो एक IAS ऑफिसर काडटा आनी गोंयान MPTन धाडटा. आनी तो कितें करता तेजें काम आसता एक बेजिकली ताका एक टार्गेट ओरिएंटेड केल्लो आसता. तो टार्गेट कसो दिल्लो आसता की यू हॅव टू लीज दीस प्रॉपर्टी टू सो एंड सो कंपनी. सो तो येता हें करता वयता बिकॉज ही इज नॉट बॉदर्ड बिकॉज ही इज नॉट गोवन. ही हॅज बीन अपॉइंटेड स्पेशली टू डू दीस. ताचो इफेक्ट कोणाचेर जाता गोंयकाराचेर जाता. नेक्स्ट कोण तरी येता दुसरो पार्ट अदानीक दिता. सो अशें करून MPT जी आसा पळय आयज सामकी सोंपलेली आसा. आनी सेम परिस्थिती MPTच्या भायर येयले ते आतां ते गोंया कडेन पावले. सो गोंया कडेन कशें पावले MPTतले पयले 1 2 3 4 5 बोट घेतले. आतां खंयचो तरी एक सागरमाला म्हणून प्रोजेक्ट हाडला आनी तो सागरमाला प्रोजेक्ट तेंच्यांनी असो केला की सगळे रिवर्स आमचे काडून तांकां दितले. कित्याक लागून दितले आमच्या गोंयकाराच्या मोगान डेफिनेटली न्हू तांकां ते रिवर्स तांकां आपल्याक घेवपाक जाय. सो तेंचे ट्रान्सपोर्टेशन जे ऑफ ओवर आसा पळय ते तांकां करपाक जाय. सो ते ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर ते कशें येतले सपोज एक बॅक वॉटर्सान एक बोट खाली केली बार्जीच्या भितर घातलो. सो बार्जीच्या भितर डायरेक्टली दे कॅनॉट शिफ्ट इट टू सम पोर्ट. दे वील टेक इट लिटल क्लोजर टू दी इनसायड लायक सम दुर्बाट ऑर समवेअर खंय तरी व्हरून तेंच्यान बरें व्हडलो यार्ड घालतले. ते यार्डाचेर व्हरून ते डंप करतले. दीस इज देयर बेजीक आयडिया अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट म्हटल्यार पाणयाच्या थ्रू वचपाचें. आतां उलयता आमी दुसऱ्या पॉयंटा कडेन की इज बेजिकली डबल रोड 6 lane रोड म्हणटा तो. 6 lane रोड गोंयकाराच्या मोगान जायना. जे आसा ते आमचे 4 lane 2 lane जे आसा पळय हेच रोड तेंच्या कडेन आजून पर्यंत सारके जायना. म्हटल्यार तांकां होणके पडलेले आसता चलोवपाची गाडी कंडिशनान नासता. सो हे रोडाचो ऑलमोस्ट तेचो प्रॉब्लम आसा. सो तेंच्या कडेन 6 lane हें जावपाचें ना. बट 6 lane हॅज अ इंटेंशन. द इंटेंशन इज वॉट जेन्ना पयलीं आतांचे प्रेजेंट जो कोल वयता पळय इट गोज लायक दीस अर्बरच्यान वास्को सिटींतल्यान देन इट गोज टू द कोर्तालीम देन इट गोज टू द हायवे मारगांव फोंडा आखे आनी आखेच्यान इट गोज टू द पोंडा एंड गोज टू द मोले. बट वेन द 6 lane गेट कनेक्टेड तेंच्यांनी सगळ्यान फर्स्ट गोष्ट केली ती दे हॅव कनेक्टेड दॅट रोड टू दी पोर्ट मिन्स सडा एरियाक कनेक्ट केलो. दे वील टेक इट टू द वेर्नाच्यान तेच्यान वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणून आमचो व्हडलो डोंगर कट करून दोंगराच्या मदल्यान रोड पास केला टील बोरये. दॅट मिन्स दे वील हॅव अ मॅक्झिमम ट्रान्सपोर्ट थ्रू 6 lane रोड जे आसा पळय तेच्या वयल्यान ते ट्रान्सपोर्ट करतले. म्हटल्यार तेंचे 2 वेज क्लियर जाले. आतां थर्ड तेंच्यांनी वीच वी हॅव स्टार्टेड इज डबल ट्रॅकिंग. आतां डबल ट्रॅकिंगान म्हाका एक बेजिकली गोंयकारा कडेन प्रश्न आसा की हांव स्वता किंवा म्हाजी फॅमिली किंवा म्हाज्या घरांतले कोणीय जर हांवें कन्सिडर केलें जाल्यार लास्ट 3 years or 4 years वी हॅव नेवर ट्रॅवल्ड इन अ ट्रेन. आतां गोंयान ट्युरिस्ट ट्रेनीन येतात. कोंकण रेल्वेन जे आमच्या कडेन लोक येतात ते ट्युरिस्ट म्हणून येतात काय लेबर लेवलाचे लोक येतात. सो हो खूब व्हडलो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. तोच तेंच्यांनी कितें केला डबल ट्रॅकिंग केला. दॅट मिन्स दे वॉन्टेड टू डू दॅट ट्रेन ट्रान्सपोर्ट मच हायर लेवल. म्हटल्यार कितें आसा एक फावटी ट्रेनीन जर डबल जालो ट्रिपल जालो दे नो बडी इज टू तांकां आडोवपाक कोण ना बिकॉज इट इज अ गोईंग थ्रू ट्रेन. सो दॅट इज हाव दे आर ट्रायंग टू फिनीश दी गोवा. आनी इट इज कितें जालां गोंयान न्ही एक गोंयची मेंटेलिटी जाला वी आर व्हेरी स्मॉल एंड वी आर व्हेरी स्मॉल इन द गोवा इज बेजिकली स्मॉल एरिया असल्या कारणान इट इज फास्ट टू ऑक्युपाय देम. इट इज वॉट हॅपनिंग सडनली समबडी इज कमिंग ब्लू मून एंड सेईंग दॅट आय वॉन्ट टू बाय अ गोवा. And how it's possible? It's possible this way. They get the IAS officer on the top. They make them to step by step काबार करपाक गोंयकाराची घरां काबार करतात, गोंयकाराचे न्हंय उडयतात, गोंयकाराचे रस्ते काबार करतात. And finally what we are going to get is only a black coal in Goa. Do you think we are going to get a good tourist? जेन्ना फॉरेन क्रूज येतली आख्या वर्ल्डातले क्रूज येतले 7 wonders पळोवपाक इंडियन येतले. सो 7th wonder पळोवपाक येतले जेन्ना इंडियन येतले गोंयान ताचो बर्थ आसतलो आनी त्या बर्थाच्या नेक्स्ट वॉट यू विल फायंड इज ओनली अ कोल. Is it a touristic place? Remain in Goa is remain as a touristic place? No. केन्ना तुवें पळयलां आमच्या कॅलेंडराचेर चर्चीस बरे बिचीस
ऑर जर तूं वॉटरफॉल्स दे आर ट्रायंग टू प्रमोट, नो, दे आर जस्ट ट्रायंग टू प्रमोट कोल. आनी कांय ना, तेंचे मरे इंटेंशन कितें जालां, इजी मनी जालां. आनी देर इज वन मोर मिसकन्सेप्शन आसा लोकल MLA किंवा आमचे जे 40 आमदारांक कितें दिसता खबर तुका, एक बेजिकली तेंच्या मनान अशें हुस्को म्हणल्यार एक हें जालां, अर्ज तयार जाल्या की जाणा as soon as this become a coal hub, they will get a maximum business. My information and my advice to them की तांकां बिझनस उरपाचो ना. कित्याक उरपाचो ना, हेंची कापस्ताद ह्या 40 आमदार जे आसा पळय तेंची कापस्ताद ट्रेन घेवपाची ना, एक ट्रेन ट्रॅक घेवपाची ना. सो दीस वील बी बॉट बाय ओनली दिल्ली पीपल. सो ऑटोमॅटिकली मॅक्झिमम ट्रान्सपोर्टेशन वील हॅपन ओनली बाय ट्रॅक. इन द सेन्स रेल्वे आमचे थोडे फार बार्जी आसतल्यो, पूण थोडे फार बार्जी ते कोण आतां ऑलरेडी बार्जीवाले काबार जाल्या, तेंची फक्त घरां क्लियर जाल्या पूण बार्जी रिणान आसा कित्याक बँकेक टोपयो. सो ओवरऑल असो प्रॉब्लम आसा की दीस इज नॉट इन फेवर ऑफ गोवन्स इन एनी गोवन इंट्रस्ट. हें जें चल्लां पळय इट इज डिरेक्टेड बाय समबडी एंड आमचेर हाडून ते इम्पोज करता. प्लीज स्टॉप दीस. आमकां गोंयकाराक आनी सतोवपाक नाका, आमकां गोंयकाराक ऑलरेडी खूब जालेले आसा. हो आसा तोच कोल आमच्यान छेपना. हिंगा हेल्थाचे प्रॉब्लम्स आसात, हॉस्पिटल आमकां तर ना, MPT CSR अंडर झाडां लायता, आमदार तेजें ओपनिंग करता, ती झाडांय गायब जाता. आनी वेन वी आस्क्ड एंड वी गो कंप्लेन टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांगता ते झाडां न्हू ती, ते रोंपे ते खंय, दॅट डजंट कम अंडर ट्री खंय, देर इज नो एक्ट फॉर इट. जेन्ना तुमी एक झाड तोडटा, कोण तरी गव्हर्मेंट सांगता 4 झाडां लावची म्हणून, 3000 झाडां लायता, ती एक दिसान गायब जाता. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गिव्स अस इन रिटर्न की देर वॉज नो ट्री प्लांटेशन, इट वॉज नॉट एन ट्री, इट इज जस्ट एन सॅपलिंग. सो 3000 झाडां गेली खंय. सो वेन यू आर नॉट कंपेन्सेटींग आयची 3000 झाडां, देन वॉट यू वील कंपेन्सेट फॉर दॅट 70,000 ट्रीज वीच यू आर गोइंग टू कट इन मोलेम. कर्नाटका कडेन जागो घेवन तांकां ग्रीन करून. अँड द वर्स्ट थिंग वॉट आय हॅव हर्ड yesterday, that Karnataka has not given a green signal to double tracking. Why Goa? Why Goan CM is allowing this? CM म्हणटा आपल्याक खबर ना, this is not for a double tracking, this is only for a passenger trains. It's absolutely wrong. आमचे टुरिस्ट आसा पळय गोंयान, जे इंडियन्सून जे टुरिस्ट येता पळय, ऑल कम्स ऑन फ्लायट्स. 4 दीस ट्रेनीन उडोवच्या पेक्षा पीपल वील प्रिफर 5,000 पे करून फ्लायट टू फ्लायट दे वील कम हियर. सो बेजिकली न्ही हें आमचेर इम्पोज केलें जाता. आयज सुद्दां पळयलो जाल्यार इफ यू वॉक डावन लिटल ऑफ सांची, यू कॅनॉट वॉक ऑन द स्ट्रीट. तुका चलता आसतना दोळ्यान तुजे पावडर वयता एंड इट इज पावडर. तुका कितें कुस्कूट गेला तुका दिसता, दीस ब्लॅक पार्टिकल्स यू कॅनॉट सी. सो मेनी प्रॉब्लम्स, हेल्थाचो प्रॉब्लम जातलो. आय डोंट नो, कोरोना हायेस्ट पीपल हॅव डायड इन वास्को. वाय? CM स्वतः एक डॉक्टर, he has identified why these people were. It is related to the breathing problems only. So breathing problem maximum जाता because of coal inhalation. So everything is linked. आता एक काम करपाचें, आमकां खंय तरी गोवा, दमण एंड दीव शिफ्ट करपाचें, and then they should sell this Goa entirely आनी finish it off, give it to Adani or Ambani. आमकां रॉयल्टीज धाडून दिल्या पुरो. So that is the only option left for a गोंयकार, आनी गोंयकार पण उरला जाल्यार. Or else आनी कांय ऑप्शन ना. कितें आसा, लास्टाक आमकां खंय तरी न्ही भायर येवचें पडटलें, कोणाक तरी सॅक्रिफायस करचें पडटलें. आनी जेन्ना सांगून जर कळना जाल्यार लास्टाक खंय तरी आमकांय मागीर वी हॅव टू क्रॉस देम एक्चुअली समवेअर व्हेरी हार्शली. कितें आसा, एक मनीस उठटा, 2 जाणांक त्रास जाता, सो 2 जाण त्रास जाता, ताका चिड्डोवपाक सरप्रायज करपाक 4 जाण तयार जातात. बट दीस इज रिलेटेड टू गोवा एंड आवर गोवा फ्युचर. सो इट्स अ व्हेरी वायड इशू. इट्स हॅज टू बी टॅकल्ड नाव ओनली. आनी आयज जायना जाल्यार केन्नाच जावचें ना.